व्हडली खोशयेची गजाल म्हणजे आमचो स्टाफ, आमचो कलीग हो एक आमचो मदीं आमच्या एस पी सेंटर बिचोलीन आहा तो एक अमरदीप पोपकार इज अ गूड रनर मॅरेथॉन लॉंगेस्ट तेजी रनपाची कॅपेसिटी आहा त्या प्रमाणे तो धांवलेलो आहा आनी तेणी आमचे एस पी सेंटराचें नांव तें अशें वयर काडलेलें आहा दॅट इज रेकॉग्नायज्ड इन इंडिया. अमरदीप पोपकार यांनी बेंगलोराक कर्नाटका बेंगलोर मॅरेथॉन रेसीन पार्टिसिपेट जाल्लो आनी थंय तेणी सेकंड प्रायज मेळ्ळें. खरें तर गोवा पुलिसान न्हू अख्ख्या गोंयांत तो सेकंड येयलो. हेच्या पयलीं कोणाच सेकंड येवना गोंयाचो. त्या खातीर निश्चितपणे त्याचो आमकां गर्व आसा. आयज तो एस बी आय सेंटरान काम करता आनी हांगा एक ग्रामीण भागासून तो जर वयता आनी बेंगलोर सारख्या कर्नाटका स्टेटीन ऑल ओव्हर इंडियाचे सगळे पार्टिसिपेट जाल्ले आनी तितूनसून तर तो सेकंड येता जाल्यार निश्चितपणे तेच्या कडेन कौशल्य आसा आनी फुडें तेणी अशेंच पार्टिसिपेट जावपाचें आनी आमचें नांव उज्वल करपाचें. इट्स नॉट इजी ते 161 रनिंग करपाक जाय. इतले लॉंग डिस्टन्स इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक हांव सुद्दां धांवता म्हाका एक 5 किलोमीटर धांवलें की म्हाका खरंच येता आनी 161 धांवप म्हणजे इट्स नॉट इजी आनी खरेंच तेणी बरें काम केलां आनी हेका लागून सगळ्यांनी ताका एनकरेज करपाचें. एक फ्युचर सुद्दां कितें हेल्प जाय ताका हेल्प करपाचें. पयलें म्हटल्यार हांव तुमचे सगळ्यांचे स्टाफांचे थँक्यू म्हणटा आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हटल्यार आमचे पी आय साहेबाचे नवी साहेबाचे आनी ड्युटी मास्टर किंवा जे कोण खूब फावटी असो जातालो की हांव प्रॅक्टीस करूंक येतालो म्हाका टायम जातालो मेन प्रॅक्टीस करपाक म्हटल्यार टायम पावनासलो तेन्ना बीन कितें अशें एडजस्ट किंवा हें कर म्हटलें हाका सगळ्या स्टाफांनी केलें म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे थँक्यू म्हणटा. आनी हो इतलो व्हडलो इव्हेंट पॉसिबल जावपा खातीर मेन म्हटल्यार सगळो सपोर्ट लागता तो असोच बाकीच्या लोकांचोच लागता. एकटो मनीस कितलो धांवलो आनी कितलो हें केलो जाल्यार तो तितली रेस तरी फिनीश करूं शकना. ताका सगळेक गरज पडटा. मेन म्हटल्यार ताका टायम मेन म्हटल्यार जो ड्युटीचो टायम आसूं नाल्यार प्रॅक्टीसचो टायम आसूं मेन म्हटल्यार मेंटली सुद्दां कोणा कडल्यान कसो कितें त्रास असो काय हॅरेसमेंट असलें कांयच जायनासतना फ्रिली धांवपाक म्हाका मेळ्ळा बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे थँक्यू म्हणटा. डे टायम तेंचे अशें आसतालें की 2 रूट आसताले. एक आसतालो तो फॉरेस्ट रूट आनी एक आसतालो तो नॉर्मल कार रोड. सो फॉरेस्ट रोड आसतालो तो मॉर्निंग टायम आसतालो मॉर्निंग टू आफ्टरनून टायम म्हटल्यार सकाळी 6 ती सांजचे 6 ते कंटिन्यू तुमकां ते रानांत जावचें पडटालें. आनी तो ऑब्स्टिकल टायप आसताले मदीं उदक आसतालें मदीं मड आसतालें अशें ऑब्स्टिकल ते सगळे मार्कींग अशी आसताली रुटाचेर मार्कींग आसताली. सो तशें धांवप आसलें फूल दीस भर तुमकां हितूनूच धांवचें पडटालें. म्हटल्यार हायड्रेशन बीन आसतालें. आफ्टर 5 किलोमिटर तुमकां हायड्रेशन घेवपाक जाय जातालें ऑर आमचें मेडिकल ट्रिटमेंट. ओके फक्त तितल्याकूच तुमकां रावपाक मेळटालें किंवा कितें अशें कितें खावपाक जाय फ्रेश जावपाक जाय जाल्यार ऑर एल्स मदीं तुमकां जाय जाल्यार तुमी स्टॉप घेवं शकता आनी नाल्यार तुमकां स्टॉप घेवपाक मेळनासलें. सो कंटिन्यू हो 10 किलोमिटराचो रूट आसलो ते फॉरेस्टान. आनी सेकेंड म्हटल्यार तुमकां रातचे 6 जाली काय तुमकां रोडाचेर धांवचें पडटालें. 6 ते सकाळी 6 मेरेन तसो तो रोड आसलो. सकाळी 6 मेरेन जितलो कितें आसता फक्त रातचेच आसतालें. रातचें मेडिकल ट्रिटमेंट मेळनासली. इफ कितें इंजरी जाली जाल्यार तुका सकाळ मेरेन रावचें पडटलें. सो तसो तो इव्हेंट आसता. ओके तितलो तुमकां पेशन्स दवरचो पडटा. कितें इंजरी जाली जावं कितें प्रॉब्लम जाता जाल्यार मातसो पेशन्स दवरून मातसो स्वताक आनी त्या टायमार धांवतना तुमकां कोण पार्टनर किंवा कोण असो सपोर्टाक मेन म्हटल्यार नासता. स्वताक मोटिवेट करून धांवचो पडटा इव्हेंट. तुका खुबश्यो अश्यो मदीं हे येता की आतां रेस सोडपाक जाय किंवा आतां इंजरी जाली की आपल्याक आमी धांवूंक शकना. तशें त्या मोडार सारकें अशें जातालें की स्वताक कितें तें कंट्रोल आपल्याचेर कंट्रोल दवरून किंवा आपल्याक सेल्फ मोटिवेट करून ती रेस कंप्लीट करची पडटा. अशी ही अल्ट्रा मॅरेथॉन आसता. मॅरेथॉन आनी अल्ट्रा मॅरेथॉन हितून खूब डिफरंट आहा. सामकी खूब म्हटल्यार खूबच डिफरंट. ओके आनी ही सगळी आहा ती ज्या मेरेन स्वता कितें करिना पळय स्वताक हें करून त्या मेरेन ही कंप्लीट जावंक शकना. स्वताचेर विश्वास आहा आनी स्वता करतलो म्हणून एक हें दवरला जाल्यार अल्ट्रा मॅरेथॉन कोणा कडेन पॉसिबल जावंक शकता. आनी ती कोणा कडेन जावंक शकता जो स्वताक आपल्याक कमी समजना किंवा आपल्याक स्ट्रॉंग समजता. पयले 20 किलोमिटर आमी ऑलमोस्ट केले. 2 वरां भितर आमी पयलीं 20 किलोमिटर कवर केल्ले. टायमींग आमचो बरो आसलो 2 वरांनी 20 किलोमिटर. ओके तसो आमी रुटीन दवरून जेन्ना आमी रातचे रोडाचेर पावले तेन्ना आमी कंटिन्यू 3-4 मेरेन धांवले. तेन्ना 3-4 वरां मेरेन कंटिन्यू 12 वरां कंप्लीट जाता पळय तेन्ना ऑलमोस्ट 99 कितें तरी जाल्ले किलोमिटर म्हाका याद येता. ओके ते 99 किलोमिटराचेर म्हाका फर्स्ट लॉक जालो फर्स्ट नी लॉक.
ते धांवन धांवन कंटिन्यू पांय मदीं मदीं लॉक जाता. ओके, मातशें सुद्दां वॉक करीत सो ते म्हजे एक पांय पयलीं लॉक जालो आनी मागीर जालो सेकंड पांय लॉक. सो इवन वॉकिंग करपाक सुद्दां तेन्ना प्रॉब्लम जावपाक लागलो. वॉकिंग करपाक जायना जालें. ते स्टीक घेवन चलता पळय आमचे हेजेर बी. सो लायक तसो चलचो पडलो आनी फिजिओ येता ते लेट येता म्हणजे 6-7. सो हांवें कमीत कमी 3 ते 4 वरां विथ इंजर्ड लेग हांवें काडली. टील म्हाका फिजिओ मेळना तेन्ना. तो म्हाका मातसो त्रास जालो तेन्ना ते हेजेर आनी म्हाजी खूब स्पिडा ती स्लो जाली. सेकंड म्हटल्यार फूल मागीर हांव धांवलो, फिजिओ घेवन धांवलो कंटिन्यू. जेन्ना इवनिंग टायम जाता जाता ते थंय दोनूय टायम अशें कितें क्लायमेट सामकें थंड आनी जेन्ना भिजलेल्या शुजान धांवता चड वगोर तेन्ना एक थंडी सुद्दां मातशी जाली जाल्यार ती रोखडी भरता थंडी. आनी म्हाका ते क्लायमेटान सारकें थंड वारें ते जावन म्हाका 4 ते 5 म्हटल्यार म्हाका जोर येवपाक हळू स्टार्ट जालो जोर. ओके, आनी अशें दिसलें की जोर येता आतां हो जोर येयलो एक तर बॉडी सामकी वीक पडटा आनी अशी घोव येयला लागली. हांवें बॉडी हायड्रेट दवरपा खातीर खूब कितें कितें केलें बट कित्याक तुजी बॉडी जर टेम्परेचर वाडलो मातसो थंडी ताप असो येता पळय तेन्ना सामको जायत ना कशें आंग बी पडपा लागलें. मागीर म्हाज्या वांगडा एकटो डॉक्टर जावपी आसलो काडमांडूचो स्पेशलिस्ट. सो तेणी म्हाका त्या टायमार हेल्प केली मातशी. तेणी आपल्या टेंटान व्हेलो म्हाका एक मेडिसीन दिली आनी म्हाका ती तेन्ना तेजो परत यूज जालो खूब. हांवें मागीर एक 2 वरां स्लो जॉब केली. स्लो जॉब करून करून हळू हांवें चिंतून लागलें की म्हाका आतां जायना. हांवें चिंतलें की हांव सगळी चलोनूच आतां फिनीश करतलो. कशी करून चलोनूच करतलो, टायमा भितून करतलो. बट म्हाका ते 2 वरांनी हळू हळू करून रिकवर जालो हांव आनी हांवें मागीर परतून स्टार्ट केलें. आनी जितले म्हाज्या फुडें आसले म्हाजे ऑलमोस्ट 7 जाण फुडें आसले. सो हांवें इतली म्हाका 2-3 इंजुरी येवन इतल्या पयसांनी येयला आनी अशें दिसलें की आतां ऑलमोस्ट सोंपपाकूच येयली. हांव ह्यो जर लास्ट एफर्ट आतां घालिना जाल्यार म्हाका आनी घालपाक मेळचो ना. कित्याक इतलें जावन जर परत हांव अजून मेरेन पांयाचेर उबो आहा जाल्यार म्हाका ही रेस कंप्लीट करपाक इतलो एफर्ट आनी घालीत न्ही जाल्यार हांव कितें बरी टायमींग घेवन येवं शकता. म्हणून हांव लास्टाक हांवें 40 किलोमिटर अशी केला की ऑलमोस्ट म्हाज्या फुडें 5 ते 6 जाण आसले तेंच्या 3 ते 5 किलोमिटर लीड आसली सगळ्यांनी केल्ली. सो हांवें तांकां 5 किलोमिटर लीड काडून ती हांवें तांकां आनी 5 किलोमिटर लीड दवरली लास्ट मेरेन. फक्त हें पॉसिबल जालें कित्याक की हांवें इतले इंजुरींतल्यान कोणी चिंतून आसले सगळे म्हाका थंयचे सपोर्टर आसले ऑर्गनायझर आसले ते सपोर्ट करताले. कित्याक एक मुवमेंट आसलो की म्हाका चलोंक जाय नासलें. हांव स्टीक घेवन चलपाक लागलो म्हाजे पांय लॉक जाले आनी तरी इंजुरी तरी ती घेवन परतून तो धांवलो चल्लो आनी धांवलो परतून. थोडी धांवन परतून इवनिंग टायमार एका फिवरांनी येयला तरी तो धांवता अजून मेरेन. अशें करून करून म्हाका तेंच्यांनी सपोर्ट केलो आनी त्या सपोर्टा खातीरूच हांव कांयच न्हू म्हटल्यार 5व्या प्लेसीर येयलो. 5व्याच्यान 4थ्या येयलो, 4थ्याच्यान 3ऱ्या येयलो आनी हांवें ती बऱ्या भशेन लास्ट मेरेन रेस कंप्लीट केली. भितर स्टाफा भितर ऑर्गनायज केलेलो आहा फेलिसिटेट अमरदीप पोपकर फॉर अचिव्हिंग सेकंड रनर्स अप प्लेस. 161 किलोमिटर्स रन केलेले आहा तेणी इन द स्टेट ऑफ बेंगलोर. आनी हे एक आमकां एक प्राऊड मुवमेंट आहा फॉर SB सेंटर बिचोली की हे अचिवमेंट तेणी अचीव केल्लेले आहा फॉर रनिंग 161 किलोमिटर्स. सो ऑन बिहाफ ऑफ SB सेंटर बिचोली हांव ताका हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की तेणी फुडें अशेंच आमचे गोवा पुलिसाचें नांव वयर काडचें आनी तुमचो आशिर्वाद ताका दिवचो तुमी. आनी ताकाय हांव तेजे कडेन मागता की आनी फ्युचर इव्हेंट्स जे आसतले जशे 10 किलोमिटर्स 15 किलोमिटर्स हांव जाणा तेजी एक लॉंग रेंज आहा म्हणल्यार 100 आनी 100 अबाव तो रनिंग करता. ताका हांवें ते दिसा विचारलेलें 5 किलोमिटर्स आनी कितें तूं रन कर म्हणून. पूण तेचे एचिवमेंट तो म्हणटा कितें आपले लॉंग रन आहा तितून आपूण बरो आहा म्हणटा. तितून शॉर्ट रन ताका आसता एक एकल्याचे हें आसता तें की तो लॉंग रन बरो धांवता 5 किलोमिटर्स 100 मिटर्स 200 मिटर्स 800 मिटर्स तेजे ते एचिवमेंट ना तेजे. पूण लॉंग रन बरें आहा तेजे. सो हांव तेजे कडेन मागता की तेणी फ्युचराक नेक्स्ट इयर आनी खंयचे खंयचे गोंयान इव्हेंट्स जाता भायर आउट ऑफ स्टेट जाता ते तेणी पार्टिसिपेट करचे आनी गोवा पुलिसाचे आनी आमचे गोवाचें नांव सदांच वयर काडचें
हो म्हाजो ताका आशिर्वाद आसा. ताका कितें हेल्प जाय म्हाजे कडसून इन फ्युचर तेणी म्हाजे कडसून हेल्प घेवची. हांव ताका सदांच हेल्प करपाक रेडी आहा.